केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान म्हादय प्रवाह समिती अधिसूचित केल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिली। केंद्रान त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केल्या। म्हादय खातीरचे प्रवाह अधिकारिणीचे अध्यक्ष, सचिव आणि सदस्यांची केंद्रीय उदक आयोगान नेमणूक केल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली। अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय उदक आयोगाचे PM स्कॉट हांची नेमणूक केल्या। अशोक कुमार व्ही हांची सचिव म्हणून जाल्यार आयोगाचे मुख्य अभियंते वीरेंद्र शर्मा हांकां सदस्य नेमल्यात। स्पीकर सर, जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीन म्हादय प्रवाह ही कमिटी फॉर्म केल्ली आसा। श्री PM स्कॉट, मेंबर ऑफ सेंट्रल वॉटर कमिशन, इज अपॉइंटेड एज अ chairperson फॉर म्हादय प्रवाह। श्री वीरेंद्र शर्मा, चीफ इंजिनियर CWC, इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ म्हादय प्रवाह। श्री अशोक कुमार V, डायरेक्टर appraisal Bangalore, is appointed as the secretary for the Madhai Pravah. It is dated 26 July 2023. जलशक्ती मंत्रालयान प्रवाह ऑर्डर पास केली। प्रवाह अधिकारिणीचे काम प्रत्यक्षात चालीक लागचे म्हणून हो मुळाव्यो नेमणुको केल्यात। अजून वट्ट 5 नेमणुको जावपाच्यो आसात, जातून कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोंया वतीन एक सदस्य आणि केंद्रीय समिती कडल्यान आनीक 2 सदस्यांची नेमणूक जातली। 15 दिसां भितर प्रवाह अधिकारिणीचे कार्यालय गोंयांत स्थापन जातले अशें आश्वासन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्लें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।